बेतूल वाठारांत मिनी पोर्ट करपाची हालचाली सुरू जाल्ल्यान थळाव्यांनी खर नाराजी उक्तायल्या। हो पोर्ट आयलो जाल्यार सैमाचेर हावळ येतली, तशेंच पर्यटन क्षेत्राचेर मोठो परिणाम जातलो। सध्याचे भाजप सरकार गोंयच्या लोकांक खातीर हानिकारक आशिल्ले प्रकल्प जबरदस्तीन हाडपाक सोदतात, असो आरोप बीच शेक असोसिएशनाचो अध्यक्ष क्रूज कार्दोजोन केला। आता पळय आमी मोबरार माझे शेक आहा, सो आमी चोयता थिंगा भरपूर काम चल्लां, हिल काटिंग बी चल्लां तेंचे। लास्ट टायम जेन्ना आमी ग्रामसभा जाल्ली तेन्ना आमी हे पॉयंट रेज केल्लो आमचे एक ग्रामसभा मेंबरान, सो तेजे जायते डिस्कशन जाल्ले आनी आमच्या सरपंचांनी एक लेटर केल्ली की ते आमकां इन्फॉर्मेशन दिया, पण अजून पासून कांय इन्फॉर्मेशन आमकां येवंक ना। पण आयकलां ते भाशेन पोर्ट येता, पोर्ट तरी आयलो न्हू, आनी जाल्यार सपोज थिंगा कोल तरी देंवयलो आनीक मायनिंग तरी चालू केलें थिंगा, जाल्यार म्हाका दिसता आमची मोबर बीच आहा, मोबर न्हू आख्खी कोस्ट लायन आख्खी काबार जातली कोस्ट लायन। कित्याक कोस्ट लायन काबार जातली, आयज आमचे ट्युरिस्ट जे गोंयांत येता न्हू चडशे लागून बिचांक लागून आमचे कडेन कितें आहा उरल्या म्हणटा जाल्यार बिची बऱ्यो क्लीन बिची आहा। आनी जरी आमची इफ यू गो टू मोबर बीच आनी मोबरा तरी बिचार वचून तुमी चोयलें जाल्यार सँड सारकी स्नोवा भशेन रातची पासून इतले गेस्ट एप्रिशिएट करता की तांकां गेस्टांक लायक जाता। आनी जेन्ना हे पोर्ट जावन तरी हांगा कोल तरी घेवपाक कॉमेस केलो जाल्यार आमची बिची काबार मुखार। आनी ट्युरिजमाचे आतां पळय इतलें लेस जालां ट्युरिजम की आमकां आतां मुखार सवाय जावपाक चान्स ना। एकूच आमकां चान्स आहा म्हणटा तो आमी म्हणटा गोंयकार गेले हे तरी आमी सांबाळना, उरले तेय गोंयकार म्हाका दिसता वयतले आनी मुखार आनी गोंयकार वाचपाना गोंयांत। कित्याक हें सगळें आयज पळय गोंयकारांचे पळय हाडून थापलां न्हू, तें बंद जावपाक जाय। आनी आतां हो एक लास्ट चान्स आसा गोंयकारांक की आमी गोंयकार तरी हें सगळें बंद करना न्हू जाल्यार मुखार अशें जायत रावतलें आनी म्हाका दिसता आमच्यान गोंयांत रावपाक जावपाना। शेकां कितें इफेक्ट जातलो? ऑफकोर्स शेकान ट्युरिस्ट तरी नाल्यार शेकां कोणाक जाय? आमी म्हणटाले सदां शेकांक लागून ट्युरिस्ट येता म्हण, पण आतां ते हें तरी पोल्युशन जालें न्हू जाल्यार आमचे रिवरूय काबार जातल्यो आनी आमचे बिचीय काबार जातल्यो।